आनी जायते फावटी अशें करता आसतना भुरग्यांनी कितें सांगचें आसा तें नॉर्मल म्हूण चिंतचें आसा. जर बापूय गळटा आवय गळटा त्याग करता सॅक्रिफायस करता आनी म्हजे खातीर तो दिता जाल्यार तांणी चिंतचें आसा हें आवय बापायची जबाबदारी. आनी थोडे फावटी अशें विचारलेलें आसा की तुका हें दिवंक जायना जाल्यार तुवें म्हाका जल्मयल्लें कित्याक. कशी चलता क्रिसमसाची तयारी? बरी चलता. कुसवार बाजून जालो गी ना गे जावन आसा आमकां हाडूं ना जाल्यार ओके. बरी क्रिसमसाची तयारी बऱ्यान चलता अपुर्बाय. आतां क्रिसमस म्हणटना क्रिसमसाचें गणीत कैतावन सुरू जाता आमच्या एका सामान्य चिंतपा प्रमाणे. पवित्र पुस्तकांतल्यान गणितां काडया. क्रिसमस म्हळ्यार कैतावन सुरू जाता. कैतावन सांगा. हांव वर्साय बीन एक बरी खबर हाडची. ओ त्या जनेला हांगा निट्ट त्या जनेला कडेन थंयसर त्या जनेलांत तें पिंतूर आसा. बोडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडची न्ही. आतां थंयसर बोडवो मोरयेक नामान करता. थंयसर मोरयेल्लें भियेता आनी उपरांत भावार्थान म्हणटा तुज्या शब्दा प्रमाणे म्हजें तें जावं. मोरयेक बरी खबर बोडव्यान हाडची. जेजूचो पोस्को बापूय कोण? जुजे. जुजेक कांय तरी बरी खबर हाडिल्ली आसा गे. विवरण विचारूं ना पूण जुजे एकलोच सोंसता. जोसेफ सफर्स एलोन. आतां कित्या खातीर तो उलोवना? कित्या खातीर जुजे उलोवना? कित्या खातीर म्हळ्यार जर तो उलयता जाल्यार जे कोण आसो तो मोग करता ताचें आख्खें जिवीत तो नाश करता. वैगी जर त्या दीस तो इल्लो आवाज करून उलयल्लो जाल्यार आनी सगळ्या गांवार आपूण सुखीदार न्ही ती अशें म्हणून मोरये विशयान सांगिल्लें जाल्यार कडी जावन जुजेन मोरयेचो मोग केल्लो. त्या देखून तो लग्न जावंक तिचे लागीं ताणें तयारी केल्ली, करार जाल्लें. जर तो उलयल्लो जाल्यार आज मोरयेचें आख्खें जिवीत पिड्ड्यार पडतें. जे कोण आसो ताणें मोग केल्लो तिचें जिवीत नाश जालें. तशें करूंक जुजेक नाका आसलें. जुजे ओगेच रावलो. जुजे एकलोच कश्टलो. पवित्र पुस्तकांत त्याच जुजे विशयान म्हणा तो एक नितीवंत मनीस म्हूण. ही वॉज ए जस्ट मॅन. आतां नितीवंत म्हळ्यार आमच्या सडावत मोतींत आसचें कितें गे म्हळ्यार एक तकडी घेवन कितली सूख कितलें वायट वा कितलें बरें कितलें वायट, कितलीं पातकां कितलें बोगसणें अशें आमी चिंतचें आसा. 2+2 4. तुवें इतली सूख केल्या देखून तुका इतली शिक्षा जायची. दोळ्यांक दोळो पोरण्या तेस्तामेंतांत आसलें दोळ्यांक दोळो. पूण हांगासर नव्या तेस्तामेंतांत नितीवंत म्हळ्यार 2+2 4 न्ही. अशें न्याय दिवचो न्ही बदलाक. हांगासर नितीवंतपण म्हळ्यार प्रामाणीकपण दयाळे सोवें वांडचें. तुवें सूख केल्या वय पूण हांव तुका दया दाखयतां. त्या देखून जेजू म्हणलें पळया तुमी आदीं आयकलां दोळ्यांक दोळो पूण हांव म्हणटा जर तुमचो एकलो तुमकां उजव्याक मारता जाल्यार आनी एकल्याक ताका तुमचो दावो पलय दाखया. म्हळ्यार तें जावन आसा नितीवंतपण. त्या देखून म्हाका भोवन आनी भयणीनो हांगासर जुजे आपणाक दोसच्या सवालांक जापी विचारच्याकी तो आवाजाच्याकी मौनपण विंचता. तो उलोवंक वचना बदलाक मौन सांबाळटा. आपणाच्या प्रतिश्ठेच्या की आपणाच्या नावाच्या की आपणाच्या मान मर्यादेचे की
मोरयेची मान मोरयत तो विंचता. एक्सप्लेनेशनच्या बदलाक तो दया विंचता. त्या देखून आमकां पवित्र पुस्तक म्हणटा तिका गुप्ती सोडचें म्हणून ताणें निर्धार केलो. पळया भोवन निबडिनो नितीवंत म्हूण पळया रे व्हडलो आवाज करन हांव भाग्यवंत तूं सुखीदार म्हूण दाखोवन दिवचें न्ही. वॉट इज रायचियसनेस? वॉट इज नितीवंतपण? नितीवंतपण जायते फावटी मौनपणी सोंसता. मौनपणी सोंसता. आतां पळया देव केदाळा उलयलो. देव केदाळा उलयलो हांगासर सांगला पळया मोरयेक आप्पा किर्त हाडूंक ताका कुशी नातली देखून ताका तिका गुप्ती सोडचें म्हूण चिंतलें. आनी अशें आलोचन केली तितलीच ताका स्वप्नांत सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टीक पडलो. जुजे एकलोच आतां भितरले भितर कश्ट ते आसा. भितरले भितर कर्ग ते आसा. ताचे लागीं कोणाय लागीं सांगूंक जायना. आनी कोणाय लागीं मोरये लागीं जाल्यार हाका एक्सप्लेनेशन विचारूंक जायना. म्हणटना भितरले भितर तो कर्ग ते आसा. आनी देवी ताका तशें कर्गोंक सोडटा. आनी इतलें सक्कट जाल्ले उपरांत बडवो ताका दिश्टीक पडटा. आनी उपरांत तो ताका कितें तें म्हणून एक्सप्लेनेशन दिता. भोवन निबडिनो हांगासर आमी एक लिसांव शिकूंक जाय. केन्ना आमी सोंसणिकायेन सायलेंट जावन सोंसता तें देव पळयता. देव पळयता. आनी हांगा जुजेचे कश्टी देवान पळयले आनी देवान ताका जाप दिली वा देव ताच्या आदाराक आयलो. आतां आमच्या जिविताक येवया. हें बायबलांतलें घडीत आमच्या आतांच्या प्रस्तुत परिस्थितीक आमी येवया. जुजे कोण असो पात्रोन? कोण असो पात्रोन? कामेल्यांचो, आमच्या कोवेंताचो, मंगळूर दिएसीसचो, मागीर पवित सभेचो. कमॉन कोण असो बरो? आनी कोण असो? बापोयांचो पात्रोन. जुजे बापोयांचो पात्रोन. भोवन निबडिनो आज आमच्या कुटुंबांत कितलेशे बापोय ह्या जुजे बरे कश्ट सोंसतेनात गे. स्त्री आनी म्हाका आज बक्षीजे जायत गे. कित्याक म्हळ्यार आज हांव दादल्या विशयान उलयतां. आनी कितें उलयता म्हळ्यार ताका एक कारण आसा. पळया आमचे दादले कुटुंबाक सक्कट दिवचे खातीर कितले घोळटात. आतां हांवें दादल्या विशयान सांगतना स्त्रिया विशयांत हांव तें नेगारिना. जायत गे दादले घोळटात म्हणटना स्त्रियो घोळनात म्हूण हांव सांगना. पूण जायते फावटी दादल्यांचे कश्ट दादल्यांचें सोंसचें तांणी करचें सॅक्रिफीस तितले दिसून येनात. वय गे तुमी थोडी स्त्रियो तकले हालयतात जाल्यार हांवें सांगचें सत म्हूण जालें. हांव मुखार वेता पळया. जायते आर्थीक समस्या आसा जाल्यार बोल्सान पयशे नान जाल्यार बापोय केदाळाय तोंडार एक हांसो दिता. आपणाक समाजेन जावं दी कामाच्या जाग्यार जायते इन्सल्ट्स मेळटा जाल्यार प्रेशर्स आसा जाल्यार आनी एक्सपेक्टेशन आसा जाल्यार ते सक्कट तो गिळटा. आपणाक भें आसा जाल्यार आपणाच्या कुटुंबान भद्र आसा जे म्हणून तो आपणाचें भें दांबून दवरता. थोडे फावटी ताका जावची पुरासाण, ताका आसचें एंग्जायटी, ताका दोसचें एकसूरपणू, ताका सोसूंक मेळचें डिसअपॉयंटमेंट तो भायल्यान दाखयना. कित्या खातीर? ताणें चिंतचें आसा ह्या जुजे भाशेन जर म्हजें कुटुंब सोमा आसा, जर म्हजी बायल भुरगीं बरीं आसात, तीं समाधानेन आसात, हांवूय समाधानेन आसा. पूण म्हाका भोवन निबडिनो जायते फावटी आमच्या समाजाची एक दुखाची गजाल कितें म्हळ्यार जे हें सायलेंस आसा पळया, जे हें मौनपणान सोंसचें आसा पळया, तें जायते फावटी मिसअंडरस्टँड केलां. मिसअंडरस्टँड केलां.
जायत्या भुरग्यांक आवयचो जावं दी बापायचो जावं दी त्याग सॅक्रिफीस कितें कळीत ना कळीत ना. भुरग्यांक बरें शिकप दिजे. आपूण ल्हान आसतना ते कश्ट आसले म्हज्या भुरग्यांक ते कश्ट मेळूं नजो म्हणून तांकां सवलताय दिवच्यांत, तांकां बरे अवकाश दिवच्यांत. आपूण कॉलेजीचे मॅट सोडोना जाल्यार म्हज्या भुरग्यांनी डाक्टर जायचे, इंजिनियर जायचे, पायलट जायचे. कितलीशीं आवय बापूय असलीं सपनां दवरून गोळटे नात. आनी जायते फावटी अशें करता आसतना भुरग्यांनी कितें सांगचें आसा तें नॉर्मल म्हूण चिंतचें आसा. जर बापूय गळटा, आवय गळटा, त्याग करता, सॅक्रिफीस करता आनी म्हजे खातीर तो दिता जाल्यार तांणी चिंतचें आसा हें आवय बापायची जबाबदारी. आनी थोडे फावटी अशें विचारलेलें आसा की तुका हें दिवंक जायना जाल्यार तुवें म्हाका जल्मयल्लें कित्याक. भुरग्यांनी विचारलें आवय बापायनी दिनातल्या वेळार तुका दिवंक जायना जाल्यार म्हाका जल्मयलें कित्याक, तूं म्हजो बापूय कित्याक, तूं म्हजी आवय कित्याक. कालच म्हजो एकलो इश्ट आयिल्लो, हांगाच कोडयाळांत आसा तो. आनी तो फायनान्शियल एडवायजर म्हळ्यार चिंत्या तुमचे लागीं एक 10 लाख रुपये आसा जाल्यार तुमी ताचे लागीं गेल्यात जाल्यार तो तुमकां सांगता तुमी खंय खंय कितले कितले इन्वेस्टमेंट करियेत, खंयचे प्लॅन बरें आसा आनी कितले तुमकां लाभ मेळटा तें सकट तुमकां कावन्सिलिंगा टायपान पयशां विशयी तो विवर दिता. आनी तो म्हणटा फादर म्हजे लागीं आयिल्ल्यांक हांव भरती 1 घंटो जाल्यार तांचे लागीं उलयतां, भरती 1 घंटो. आनी ह्या 1 घंट्यांत प्रत्येक जावन ताचे लागीं येवचे तरणाटे आनी आयिल्ल्या वेळार हांव तांकां करेक्ट जावन हर एक कुटुंबाचे विशय तांकां समजयतां. आतां ते पयशे काडून आयले जाल्यार म्हाका सांगयेत तूं हांगा घाल थंय घाल म्हणून तांकां धाडयेत. उपरांत जाल्यार काटा पडून ताका कितें, ताका सर्वीस चार्जीस मेळटात आनी खंयच्या कंपनीन ताका पयशे घालतात थंयच्यान ताका इनकम वा कमिशन मेळटा. पूण तो म्हणटा आयिल्ल्या लागीं 1 घंटो तरी हांव बसतां. आनी ह्या दिसांनी मस्त आमचे भायल्या गांवांत हांव गांवाक येवचे आसात आनी त्या देखून तो म्हणटा हांव मस्त बिजी आसा फादर ह्या दिसांनी कित्याक आयिल्ल्यांक हांवें उलोवंक आसा आनी तांचे लागीं 1 घंटो तरी बसूंक आसा आनी हांवें येदळूच अपॉयंटमेंट दिल्लें आसा त्या देखून हांव पाटी वयता आसा म्हणून. आतां अशें उलयत आसतना तरणाटे प्रत्येक जावन काम मेळ्ळेल्या वेळार ताचे लागीं येतात आनी सांगतात की कितें करचें आनी सकट तो तांकां विचारता तुजे प्लॅन्स कितें, तुजे प्रायोरिटी कितें, तुजे योजन कितें म्हणून विचारता. आनी ह्या वेळार भुरगीं सकट प्लॅन्स ताचे लागीं सांगतात पूण एक मात्र विसरतात खंयचें खंयचें जावंक बरो. आतां हांवें सकट काणी सांगून उपरांत तुमी राम आनी गे सीते येनाक बेग म्हळ्यार कशें आवय बापूय विशयन तुका इतलो सांबाळ मेळटा, इतल्या वर्सांनी इतले पयशे जातात आनी असले प्लॅनान गेल्यार इतले लाभ मेळटात आनी तूं घर बांदूंक चिंताय, काजर जावंक चिंताय, थंय सेटल जावंक चिंताय, हांगा सेटल जावंक चिंताय, पूण तुज्या आवय बापूय विशयन कांय तरी चिंतलें तुवें ना. सर हे दोळ चिंतूं ना, तशें जाताना पळया. जर आवय बापायनी आपणाच्या भुरग्यां विशयी तशेंच चिंतलें जाल्यार आज तो त्या हंताक पावतो आसलो. पळय त्या देखून आमी कशें केदांगे म्हळ्यार आवय बापायचें काम कितें आसा तें तांचें नॉर्मल, तांचे ड्युटी, तांणी म्हाका जल्मा काडला देखून तांणी तें तशें करूंकूच जाय. आनी जायते फावटी कितें जाता की म्हळ्यार हे आवय बापूय प्रत्येक जावन परगांवान वावर करचे कुटुंबाचें ATM मिशीन जाता. तूं वच थंय कार्ड घाल आनी कितले जाय म्हण तुका दाम पयशे येतात. तशें आमच्या आवय बापायंची गत जाल्या. आनी केन्ना ते पिडेन पडटात तांचो विचारचो मनीस उणो जाला आनी कुटुंबाक एक ती प्राय जावन रिटायर्ड जावन पाटी येताना एक बरकुटी जाता वा एक बरो जाता. तांकां कोणशाक लोटचें आसा, तांकां होम फॉर द एज्ड आसऱ्यान घालचें आसता. भाऊ आनी भयणीनो, केन्ना एक बापूय एक आवय मस्त वर्सां परगांवान वावर करता तेन्ना कितें जाता जायते फावटी कुटुंबाचो बांद तुटता.
मागीर बॉन्डिंग येना. थोडे फावटी पळया भुरगीं ल्हान आसतनाच आवय बापूय सडता बापूय परगांवन वावर करता आनी हाणें फोनार रोवचें. आतां जाल्यार एटलिस्ट व्हिडियो कॉल आनी पुरो आसा, पूण पयलीं तशें नासलें. आनी हाणें वर्साक 2 वर्सां हे फावटी येवचें आनी हांगा 1 म्हयनो रावचें पाटिवेचें आनी आखरेक बापूय आनी भुरग्यां मदलो संबंद उणो जाला. आनी तो रिटायर्ड जावन येताना भुरगीं चिंतात की कोण गी एकलो दुसरो. आनी उपरांत ताणें लेट जावन येवन कुटुंबाच्या संगतींनी मेतेर जाताना चिंतचें आसा तूं कितें आतां आमच्या बिजनसान नाकरी गायताय. तर ताणें घोळिल्लें, ताणें वावर केल्लो, ताणें सॅक्रिफायस केल्लो खंय गेलो. पळय म्हाका भोवन आनी भयणीनो, आमचे पोएट्री पळया, आमची फिल्मां पळया, आमचे बरपां पळया, तातूंत आवयचें दूख आवयचो सॅक्रिफायस सगळी बऱ्यान रितीन विवर्सला. आमची फिल्मां पळया, आमची कोंकणी फिल्माची चरित्रच पळयली जाल्यार परचे पोर 2 फिल्मां बापायच्या त्यागा विशयन सॅक्रिफायसा विशयन आयिल्लीं जाल्यार येदोळ एकच एक फिल्म नातल्लें, माय डियर फादर आनी बापाचे पुताचे नावी. हे आमच्यान मात्र न्ही, सगळ्या लिटरेचर सगळे आमी पोएट्री जावन बरो, फिल्मां जावन बरो बरपां काणयलीं जाल्यार नॉवेल्सान जाल्यार तातूंत आवयचो त्याग सॅक्रिफायस वयर दवरला, पूण बापाय विशयन उलयतलो कोणीय ना जाला. आनी जायते फावटी आमचे बापूय असलेच मौनपणान कश्ट ते आसात. त्या देखून म्हाका भोवन भयणीनो, मौनपणान कश्ट जातात म्हळ्यार तांचे ते मोग ना म्हणणे बगार तो तांच्या सोंसणिकायेची गुंडाई कितली म्हणून दाखयता. तर उपरांत आखरी कितें जालें पळया, देव दिश्टीक पडलो आनी जुजेक म्हणालो भिये नाका, भिये नाका. जायते फावटी म्हाका भोवन आनी भयणीनो, मौनपणान सोंसतना आमकां आदार कोण जाता? देव मात्र जाता. बायलें समजना जाल्यार देवाचेर बरोवसो आमी सांडूंक नजो. जुजेनी तेंच केलें. क्रिस्मसाक आमी म्हळें जायती तयाराय आमी करते आसा. त्या तयाराय सांगता थोडे निचेव आमी करया. पयलें म्हाका भोवन आनी भयणीनो, आमच्या आवय बापायचो त्याग सॅक्रिफायस प्रत्येक जावन उलयनासतना, सांगनासतना, संवसारार गजयनासतना जे कितें मौनपणान ते कश्ट सोंसचे आसात, हे कश्ट आमी वळखून घेवया, वळखून घेवया. आमच्या आवय बापायचे कश्ट तांचो दिसनातलो तो सॅक्रिफायस आमी मानून घेवया. आमच्या भुरग्यांतय जायते फावटी आमी आवय बापायनी चिंतचें कितें आसा म्हळ्यार भुरग्यांक सांगचें नाका म्हूण. तेंय आमची चूक आसा. भुरग्यांक सांगना जाल्यार भुरग्यांक खंय खेळटा. तूं गल्फांत वचून थंय दीस रात घोळटाय त्या कश्टांक, आनी भुरगीं हांगा आसात, भुरग्यांक सांगना जाल्यार खंय खेळटा. त्या देखून थोडे फावटी आमी आमच्या कुटुंबाच्या संभाशणा वेळार तिसऱ्या मनशा विशयन उलोवच्या बदलाक आमचेच विशयन उलोवंक प्रयत्न करचें. आमी भुरग्यांकच दोसचें न्ही, बायलेकच दुरसोचें न्ही, बदलाक आमी आमचें जिवीत कितें आसा, कश्ट कितें आसा तेंय उक्तडाक हाडूंक जाय. आनी तेन्ना मात्र आमच्या मोगाचो सॅक्रिफायसाचो मोल तांकांय कळटा. आनी आखरेक म्हाका भोवन आनी भयणीनो, आमच्या प्राय जावन येवच्या आवय बापायचो कुटुंबाच्या मलगड्यांची डिग्निटी आनी रेस्पेक्ट आमी रेस्टोर करूंक जाय. हे थोडे निचेव आमी खंडी जावन पाळले जाल्यार आमच्याय कुटुंबांत जेजू जल्मोन येतलो. संतोश समाधान न्ही मात्र आमकां ह्या कुटुंबा खातीर त्याग केल्ल्या, सॅक्रिफायस केल्ल्या मलगड्यांक मेळटलो. हे भाग आमी सुमेस्तांक फावो जावं. आमीन. 2026 वर्सा 2 जुबल्यो आमी संभ्रमता. कार्मेलीत मिस्तेक कुर्साचो सांजवाव सांत म्हूण पासारून 300 वर्सां सोमतात. तशेंच पोवी सभेचो दोतोर म्हूण पासारून 100 वर्सां सोमतात. हे विशय मतीन दवरून कार्मेल प्रेरन, कार्मेल लायट, कार्मेल ध्याना कोंकणी, कन्नडा, इंग्लीश भाशेंत 3 डायरी आमी तयार केल्यात. ह्या डायऱ्यांत कितें आसा? सकट मागणी, नोवेना, हर एका दिसाची वाचपां, किर्तनां, नियाळ, सांताची जिणी, तशेंच कुर्साचो सांजवाव हाचे विशीं माहिती. कुटुंबांत तजरा संभ्रम चलता आसतना ही बायबल डायरी इनाम वा खाणीक जावन दिया. हर एक दीस ती बायबल डायरी वाचता आसतना तुमचो ती उडास दवरतली. मंगळूर, उडपी, कारवार गोंयां, मैसूर, बँगलोर, मुंबयच्या प्रमुख जाग्यांनी ह्यो बायबल डायरी तुमकां मेळटात. आजच तुमची प्रती घेया आनी नवें वर्स देवाच्या उतराच्या उजवाडान सुरवात करया.